न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसा न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करया। तर आतां आमी समिता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, आज गोंयभर एकामेकांक परबी भेटयत तशेंच मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली। तर हेर पारंपारीक मशिदीन आज नमाज जाली आनी ह्या नमाज कार्यावळीत जाणटे नेणट्या सयत ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाली। तर कायदो आनी सुवेवस्थेचें पालन म्हणून कडक पुलीस बंदोबस्तूय तैनात केल्लो। दुसरी बातमी म्हणजे आज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयांत पळोवणी केली। तांणी अचकीत भेट दिल्ली आसा आनी ह्या वेळार मुख्य वैजकी अधिकारी जे आसा डॉक्टर रुद्रेश हांकां निलंबीत केल्लें आसा। तर दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान तांणी हे तांचे निलंबनाचे अर्द काडले अशें कळटा। तर आयज तांणी GMCत सरप्रायज विजीट दिली तेन्ना तांणी हे निलंबनाचो आदेश काडपाक सांगलो। आनी एक अपडेट म्हणजे केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत आतां मेरेन 9 सक्रीय कोरोनाचे दुयेंती आसात आनी फाटल्या 24 वरांत एक नवो कोरोनाचो दुयेंती नोंद जाल्लो आसा। तेच प्रमाण 2 दुयेंतींक डिस्चार्ज दिला अशें कळटा। तर केंद्र सरकारा कडल्यान अजून मेरेन कोविड संबंधीत कसलीच मार्गदर्शक तत्वां जारी केली ना तेन्ना भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। अश्यो ह्यो 3 बातम्यो आसा। थँक्यू समिता। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे बकरी ईद आयची ईद आहा तेज्या फाटभुंयेर उजगांव वाठारांतल्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सार सुमार 250 ते 300 गोरवांची आज कुर्बानी दिवपाक सुरवात केली आसा। तशेंच तेजे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कुर्बानी खातीर जमावबंदी लागू केला आनी तशेंच थंयसर सद्या पुलिसाचो कडक बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हटल्यार एग्रिगेटर गोंयान आयलो जाल्यार आमच्या धंद्याचेर परिणाम जातलो अशे तरेचो बोवाळ टॅक्सीकार घालीत आसा। सगळ्या आमदारांच्यो गाठीपेटी घेतल्यो आनी ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आसात। हे फाटभुंयेर आयज आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर अभिषेक परिमल हांकां विचारले जाल्यार तांणी सांगलें की हे जे एग्रिगेटर जी सर्वीस आहा ताचो गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर कसलेच तरेचो परिणाम जावचो ना। वयल्यान तांकां फायदो जातलो, कित्याक तर चड भाडी तांकां मेळटली आनी हेका लागून तांकां फायदो जातलो, लुकसाण कसलेंच ना अशे तरेचे स्टेटमेंट तांणी केल्लें आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। ही सुशांतान सांगलें ती मुजरत तुमी बातमी 7 PM ला बुलेटिनाक पळया। तर दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे अशी की बोंडबाग आनी दुर्गाबाट ह्या वाठाराची जो मेन जी शीम आहा तेजेर आतां कोयराच्यो ज्यो राशी सांचल्यो आसा। तर कोयर कोण हाडून उडयता आनी हेचे कोणाक ना, बट थंयसरले थळावे आसा ते सांगता की येता गाडी घेवन येता डायरेक्ट कोयर उडयता आनी वयता। आनी तशेंच थंयसर फोंड्या म्युनिसिपल कावन्सिलान थंयसर बोर्ड बी लायलेलो आसा कित्याक की हांगा जे कोण कोयर उडयता तांकां फायन दितले। तरी लेगीत लोकांनी कोयर उडोवपाचो बंद करूंक ना। ताका लागून आनी ह्याच कोयरा लागून थंयसर वेगवेगळ्यो दुयेंतां वाडला अशें थळावे सांगता। ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, कलंगूट काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आसा तांच्यांनी कलंगूट वाठारांत जे रस्त्याची स्थिती जाल्या त्या विशीं हुस्को उक्तायला आनी हे विशीं तांच्यांनी फाटल्या कांय दिसान आंदोलन केल्लें आनी ताच्या उपरांत जे संबंदीत अधिकारी आहा तांकां जाग आयिल्ले आसा आनी तांच्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाक सुरवात केल्या। पूण तांचो कामाचो वेग पळयत जाल्यार खूब स्लो आसा अशें तांच्यांनी म्हणलां। आनी हे जर रस्ते जे बेगीन दुरुस्त जायना जाल्यार ते संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टदार आसा ताका निलंबीत करचो म्हणून कलंगूटच्या काँग्रेस ब्लॉक
ब्लॉक कमिटीन मागणी केल्या. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार मडगांव जायत्यो धोक्याच्यो इमारती आसात आनी ह्या इमारती कडल्यान वचप सुद्दां सद्या धोक्याचें जालां. कांय लोक थंय त्या इमारती पोंदा आपल्यो गाडयो पार्क करतात, जाल्यार कांय आपली दुकानां थाटून थंय थोडो बारीक ल्हान सान वेवसाय करतात. सो हे धोक्याच्यो इमारती आसा त्यो एक तर दुरुस्त करच्यो ना जाल्यार त्यो मातयो भरवण करच्यो अशी मागणी कांय थळाव्यांनी केलेली आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळयात. थँक्यू उत्तेजा. तर आनी अशी बातमी आती म्हणजे पणजे पुलिसांनी आयज धाड घातली आसा कंपाल वाठारान आनी तेतून सुमार 1 लाखाचो गांजा आहा पळय तो जप्त केलो आसा. तशी तेजी व्हेकल आहा ती जप्त केल्ली आसा. ही जी बातमी तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी दिप्ती कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. दक्षिण गोंयच्या फामाद कोलवा दर्यादेगेवेलो जो रस्तो आसा थंय हालींच नुतनीकरण करून घाल्ले जे लायटीचे खांबे आसा तांकां कळम आयिल्ल्यान चडशे खांबे जे आसा ते कोसळून ते दुभाजकाचेरूच पडिल्ले आसा. हें दुर्दैवी चित्र थंय पळोवपाक मेळटा. आनी रातच्या वेळार आतां सद्या थंय थोडे जे उरल्यात खांबे ते केन्नाय कोसळून दुर्दैवी घडणूक घडची न्ही अशी थळाव्यांनी भिरांत जी आसा ती उक्तायल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान हातून लक्ष घालून बेगोबेग दुरुस्ती करपाचेर लक्ष दिवचें अशी तांची मागणी आसा. ही तुमी बातमी 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवची. थँक्यू दिप्ती. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आहा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या कुर्जोयकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.